आयच्या संवसारांत सगळ्यांक जाय व्हडले हुद्दे दुसऱ्यांक काम करूंक आनी आपूण बसून हेरांक बोट दाखोवंक तें कर हें कर म्हणून. आमचे कडेन गाडी पाड जाल्या जाल्यार आमच्यान रिपेरी करूंक जायना. कितलेंय शिकप आसू दी थोडे पटी आमकां जाय एक मॅकानीक. पळय अशें आसच्या संवसारांत आमी मात्र चिंतचें तो वावर बरो न्हय हो वावर बरो न्हय म्हणून. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या बोवारी एक नदर घाली जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा कितलेंय शिकप आसूं केदोय व्हडलो मनीस जावं पूण घरा एक करंटाची तंती चलना जाल्यार ताका जाय ल्हान मनीसच इलेक्ट्रिशियनच. आमी म्हणचे ल्हान म्हणून पूण हर एक वावर गरजेचो. हर एक जाय. आमचे कडेन गाडी पाड जाल्या जाल्यार आमच्यान रिपेरी करूंक जायना. कितलेंय शिकप आसूं दी थोडे पटी आमकां जाय एक मॅकानीकच न्हय गे. पळय अशें आसच्या संवसारांत आमी मात्र चिंतचें तो वावर बरो न्हय हो वावर बरो न्हय म्हणून. अशें आसतना म्हाका एक गडीत उडास येता. ताचें नांव रुपेश. हो मनीस बरें शिकोवन इंजिनियरींग करन रिग्गर काम करनासलो. अशें थंय ताका कितेंगी लोकांनी ताच्या विरोध गुटमळ करन फासोवन ताका कामांतान वेचे बरें केलें. काम काडिल्लें न्ही पूण दुसऱ्या ग्रुपान ताका बरें करन हें करन टॉर्चर करन ताका वचोचें. त्या वेळार तो काम सोडून गांवाक आयिल्ले दळा ताचें कुटुंबान सयत ताका तूं काम करनाय तशें अशें मस्त ताका दुरसली. पूण तो ताच्या मोतींत योजन करनासलो हांवें आतां तें काम म्हाका वचोंक जायना, दुसरें काम म्हाका करूंक नाका आतां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मस्त दोशी हांवेंच कितें म्हणी करी जाय म्हणून ताणें इतलो शिकुल्लो मनीस दुकराचें काम सुरू केलें. दुकोर पसचें काम सगळ्यांनी पुरपुरोंक सुरू केलें घरा. तूं कालें करताय इतलें शिकोवन कालें करताय म्हणून. आनी अशें आसतना कोणूच ताका चेडूं दिवंक सयत तयार नासलें. आखरेक ताका एक चेडूं मेळ्ळें. ती टिचर. ते टिचर बरें टिचर. ते घरांत ताच्या मस्त ताका दुरसली खंय तूं कोणा कडेन काजार जावन आसा ताका बरें काम ना ताका सन्मान ना मान ना म्हणून. पूण तें ताचो मानोभाव विंगड आसलो. आतांच्या संवसारांत तो ना पूण थोड्या कडेन आसा ना म्हणून ना. तें म्हणलें खंय कितेंय जावं तो काम करता आनी चड भायल्या गांवांत तेणें काम करच्याक चड तो घराच काम करन म्हज्या सांगात आसतलो आनी आमकां सांगात बरो मेळटलो म्हणून हांव काजर जातेत आसा म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वावरांत आमकां जर एकामेकाचो सांगात घेवन सांगाता वचना जाल्यार आमी संपूर्णता जोडिना. आतांचो समस्या तस्सो आमचे कडेन मस्त आसा. तंत्रज्ञान मस्त वाडलां. आमी हांगा तावन चंद्रग्रहाक मंगळ ग्रहाक वेचें प्लॅन करनासा सगळें करनासा पूण आमच्या शेजारा आमी येदोळ पावोवना. आमचो वावर कितलोय व्हडलो आसूंक पुरो पूण म्हज्या शेजारच्या मनशाक मोग मेळना, ह्या शेजारच्या मनशाक बरें जायना म्हजें तावन तर म्हज्या वावराचो प्रतिफळ कितेंच ना. कितेंच ना. त्या देखून आमी सांगातपणांत वाड जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत देव 100 दीस काम करन बरो विशेव घेता. त्या देखून वावर आनी विशेव दोनी सांगाता येतात. वावर करच्या मनशाक पुरासाण जाताना ताका बरो विशेव जाय. जर मनीस बरो विशेव घेनासतना पैशे पैशे म्हणून ओवर टायम करन पिडेन पडता तर ताणें गळिल्ल्याच्या केस 2 वांटे पैशे विबाड जातात आस्पत्रेक या वखदाक. त्या देखून आमी बऱ्या रितीन समजो जाय. सारक्या रितीन जबाबदारी घेवन हांवें काम करी जाय या वावर करी जाय आनी ताच्या उपरांत म्हज्या जिवाचो हांवें मोग करी जाय. हांव तूं बरो ना तर हांवें वावर करचो कशें, सेवा दिवची कशें. त्या देखून जेजून म्हणलें जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हांवें म्हजो बरो मोग करी जाय. म्हजी भलायकी हांवें बऱ्या तरान सांबाळी जाय. त्या देखून विशेव घे जाय. तशें म्हणून न्हिदणूच रावचेंय न्हय. बरो विशेव घेवचें. बऱ्या रितीन काम करचें. दिसाक 8 घंटे आनी 8 घंटे बरो विशेव घेवचो आनी उरिल्ल्या टायमार आमचें मागणें
देवाक वेळ दिवचो, तशेंच हेर कामां आसल्यार करची, भुरग्यांक वेळ दिवचो, हर एक. त्या देखून म्हज्या जिविताक हांव वेळ दिवन बरो विशय घेवचो आनी त्याच प्रमाणे म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या गरजांक जाय पुरतें गळचे पासत दिसपडतो ग्रास हांवें जोडचे पासत बऱ्या रितीन हांवें वावुरचें. हें दोन सांगाता वचो जाय. आनी असो ताळमेळ आसल्या मनशा थंय भलायकी बरी आसता, संतोश समाधान बरो आसता. कित्याक की म्हळ्यार ताच्या मोतींत विराराय आसना, न्हीद बरी पडिल्ली आसता, संतोश दिसता, टेन्शन उणें आसता. आनी ह्या खातीर देवान सयत 6व्या दिसा बरो करून विशय घेतलो. आनी ताच्याक व्हरतें थंयसर देवान सांगल्लें आमी चिंतचें वावर म्हळ्यार फकत काम म्हणून या थंयसर त्या देखून आमी पळयता बर्डन म्हणून चिंता आमी काम वावर म्हळ्यार आमच्या जिवितांत. पूण देव कितें सांगता, वाडा आनी चडा, संवसार बरा आनी संवसाराच्या वस्तूंचेर अधिकार चलया म्हणून. आतां अधिकार चलया म्हणटना देवान सांगचें संपूर्णता हाडा म्हणून. अधिकार म्हळ्यार दब्बाळीके न्हय, अधिकार म्हळ्यार दुसऱ्यांचेर फोर्स न्हय. बागार दुसऱ्यांच्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत संपूर्णता हाड म्हणून अर्थ. संवसाराच्या वस्तूंचेर संपूर्णता हाड म्हणलो अर्थ जावन आसा. कित्याक की म्हळ्यार आयच्या संवसारांत सगळ्यांक जाय व्हडले हुद्दे दुसऱ्यांक काम करूंक आनी आपूण बसोन हेरांक बोट दाखोवंक, तें कर हें कर म्हणून बोट. पूण तशें न्हय, आमी सेवा दिल्ले मुखांतर, बरें केल्ले मुखांतर, बरी जबाबदारी घेतिल्ले मुखांतर आमच्या जिवितांत संपूर्णता येता, मान मेळटा आनी आमी हेरांक सांगचो अधिकार आपापी मेळटा. त्या देखून म्हज्या जिवितांत वाडा आनी सोडा म्हणटना आमी चिंचे काजार जावन भुरगीं मात्र म्हणून न्हय, ताच्या सांगाता म्हज्या तालंतांनी हांवें वाडा जाय म्हजें थंय आसल्या. त्या देखून पळया आयच्या वांजेलांत आमी जुजेच्या विशयांत आनी जेजू विशयांत तो जुजेचो पूत न्हय गी, सुताऱ्याचो पूत न्हय गी म्हणून. म्हळ्यार जुजेक एक सुतारी म्हणून तितलें बरें नांव आसलें. ही वॉज वन एमंग द हायली कितें म्हणटात टेक्निकल पर्सन इन द कार्पेंट्री. संपूर्णता ताणें जोडिल्ली त्या सुताराच्या कामांत. त्या देखून ताचें नांव घेतालें. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी त्या देखून हांगासर बिकारना कट्टेंत या आमच्या कुलशेखर या हेणे आमच्या गांवांत कोण बरो इंजिनियर म्हळ्यार तुजें नांव 1 नंबरांतल्यान 10 नंबरा मदें ये जाय. 1 नंबराच्याक आनी 2 नंबराच्याक या 3 नंबराच्याक इल्लो सांबाळ चड आसता, ताची डिमांड चड आसतात. पूण 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हांकां काम उणें आसना. कित्याक म्हळ्यार तो कॉस्टली सायबा, आमी ताचे कडेन या म्हणून रप्प करून 3ऱ्या नंबरांतल्यान 7व्या नंबराच्याक चड डिमांड. त्या देखून आमी सदांच त्या 10 नंबरा मदें आमचें नांव यें जाय. कोण आमच्या गांवांत बरो इलेक्ट्रिशियन म्हळ्यार इलेक्ट्रिशियन शिकिल्ले आसात जाल्यार हांगा तुजें नांव यें जाय. त्या देखून यू हॅव टू एक्वायर टॅलंट्स. दिसान दीस तुवें शिकिल्ल्या त्या कामांत, ह्या वावरांत तुवें टेक्निकल नॉलेज आनी चड आनी चड स्किल्स आपणाय जाय आनी संपूर्णता जोडी जाय. तुज्या जिवितांत तुका कितें जावंक आसा तातूंत तुवें संपूर्णता जोडी जाय. तुजी जबाबदारी एक बापोय जावन आवय जावन तेंय एक वावरूत तो बऱ्या तरान करन बरी आवय बापाय म्हणलें नांव जोडी जाय. आनी तशेंच बरी सेवा दिवन इगर्ज मातेन जावंक पुरो, संवसारांत जावंक पुरो, आपणाक मेळटना आपणाच्या वेळांत थोडो वेळ म्हज्या शेजाऱ्याक दिवन हांवें म्हज्या समाजेंत बरें नांव आपणाय जाय. आनी अशें तुवें करच्या त्या वावराक व्हडलो मान मेळटलो. ना तर आमकां म्हणटले तो आसो न्ही प्रेजन्ना साहेबा घरांत कांय कामाचो न्हय म्हूण. तशें उतर येवचें न्हय. बागार आपणें कितें म्हणी करन म्हज्यो जबाबदारी संपूर्णपणे करन हांवें म्हज्या कुटुंबाक आनी म्हज्या शेजारा आनी तशेंच म्हज्या समाजेंत नांव हाडचें. म्हळ्यार केदाळा हांव म्हज्या कुटुंबाक कॉन्ट्रिब्यूट करतां, म्हज्या शेजारा या म्हज्या समाजेक हांव कॉन्ट्रिब्यूट करतां ते दळा. त्या देखून देवान वाडा आनी सडा म्हणटना फकत भुरगीं म्हणून चिंती नाकात. म्हज्या तालंतांत, म्हज्या शेगुणांनी
संपूर्ण पवित्रपण म्हळ्यार संपूर्णता जावन आसा. पवित्रपण आपणा जाय. देव आतां एक जावंक हांवें प्रयत्न करी जाय. त्या देखून हांवें मेहनत करूंक आसा. म्हज्या सोडवणे पासत हांवें सदांच वावर करूंक आसा. मागणे मुखांत्र आनी हेर आत्मीक संगती मुखांत्र म्हज्या जिवितांत दिसान दीस पवित्रपण आपणावंक स्वताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. वावर करूंक आसा. दिसान दीस शेगून रुतां करन प्रॅक्टीस करन ते आपणावन हांवें वाडोवंक आसा. फकत कुटुंब वाडल्यार पावना. ताचे सांगाता म्हजें बरेंपण वाडोवंक आसा. तिसऱ्यान मोगाच्या भावनो आमचे वाडा आनी सडा म्हळ्यार फकत आमीच वाडल्यार पावना. प्रकृती जाय. त्या देखून आमी आज शेतांत काम करच्यांक या क्लीन करच्यांक म्युनिसिपालिटी काम करतल्यांक आमी चड मान दिना जावंक पुरो. पूण तांणी करच्या वावरा मुखांत्र प्रकृती सोबीत दिसता. आमचे शेत सांबारा आमचे कंपाऊंड नितळ जाता. आनी त्या देखून ते नातल्यार आमी त्या गाणीतच आमचेच पांय त्या चिखलांतच गलिजे आसताय. त्या देखून आमी तांकांय मान दी जाय. अशेंच आमी त्या प्रकृती बरे तरान वाडचे पासत आमी सहकार दी जाय. म्हज्या जिवितांत म्हज्या वावरा मुखांत्र म्हजें वातावरण हांवें बरें करन सृश्टी करी जाय. नितळ निर्मळ आनी अशें म्हज्या जिवितांत संतोश म्हाका मात्र न्हय सगळ्यांक वाड जाय. वी हॅव टू वर्क फॉर नॉट GDP ओनली बट ऑल्सो फॉर GDH ग्रॉस डोमेस्टीक हॅपिनेस दॅट वीच वी आर लॅकिंग टुडे. आमचे थंय इकॉनॉमीक म्हळ्यार पयशे आसोंक पुरो धन दौलत आसोंक पुरो पूण संतोश समाधानांत ना जाल्यार कितें फायदो. आमी आजकाल त्या देखून चड जावन पयशां खातीर हेर मान सन्माना खातीर वावुरच्या बदलाक म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत बरें समाधान संतोश आसचे पासत वावुरचें बारी गरजेचें. कित्याक आमचे लागीं सवलत मस्त जाल्यात सांगातपण उणें जालां. कामां मस्त आसात पूण करचें उणें जाल्यात. सगळ्यांक जेवंक शीत जाय पूण शेतां रिकामी पडल्यांत. आमी संवसाराच्या प्रकृतीच्या बऱ्यापणा पासत वावुरचें उणें जालां. त्या देखून आमचें वातावरण प्रदुशीत जालां आनी आमचें जिवीतय मेळ्ळां. तशें जाल्ले वरवीं आमकां भलायकी ना जाल्या संपूर्णता उणी जाल्या आनी दिसान दीस दग वाडतेत आसा पळया. आमकां रावोंक सयत कश्ट जातात. आमी AC घाल्या सकड घालां पूण कितें जातेत आसा भायर येवंक जातेत ना रुमांत आवन. तसल्या परिस्थितीक आमी पावल्या तर आमी बऱ्या तरान प्रकृती खातीर म्हज्या जिविता खातीर हांवें वावर करूंक ना म्हणलो अर्थ. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत एटलिस्ट आमी थोडीं जाणां जाल्यार इवण्णी आमी दिसान दीस बरो वावर दिवन प्रकृती खातीर म्हज्या बऱ्यापणा खातीर म्हज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर सदांच वावरून संपूर्णता जोडया आनी देवाक मान दिवया होगलाप दिवया. आमेन.